फाटल्या वर्सा मेळिल्ल्या बऱ्या प्रतिसादाच्या प्रोत्साहन घेवन ह्या वर्सा पुणेच्या डॉक्टर के.बी. हेडगेवर विद्यालयान कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान 14 ऑगस्टाक पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान अखिल गोय वंदे मातरम महोत्सव 2019 चे आयोजन केल्ले आसा। एडेक्स गोवा खातीर पुणेच्यान महेंद्र गांवकार। कार्यक्रम आमकां बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। बऱ्यापैकी जवळ जवळ 30 एक पार्टिसिपंट हातूंत आशिल्ले, वेगवेगळे स्कुलांतले फर्स्ट टायम आशिल्लो सो आनी ताचो रिस्पॉन्सूय बरे आशिल्ले, प्रतिक्रिया ताच्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो। त्या हातूंतल्यान उलयणारे भुरगीं जी आशिल्लीं ती वेगळ्याच पद्दतीन उलयतालीं, ताचो एक परिणामूय त्या स्कुलांतल्यानूय जालो आनी एकूण जनमानसाचेरूय जालो। सो ह्या वर्सा आमी अशें ठरयलें की त्यो दोन कॅटेगरी केल्ल्यो, एक 5वी ते 7वी कॅटेगरी आनी एक 8वी ते 9वी अशे 2 कॅटेगरी केल्ल्यो। आनी पयली कॅटेगरी जी आशिल्ली 5वी ते 7वी तातूंत मराठी किंवा कोंकणींत ताणें उलोवप, काल आज आनी उद्या असो। आनी जे 8वी आनी 9वी आशिल्ले तांकां हिंदी विशय दिल्लो आनी कल आज और कल असो विशय आशिल्लो। ह्याय वर्सा तोच ते आसात, 2 विशय आसात आमचे, पूण ह्या वर्सा आनी एक नवीन ताका आमी आनी एक कॅटेगरी आमी जोडल्या, ती म्हणजे नागरीक सगळे, म्हणजे गोंयचे जे नागरीक आसा 18 वर्साचे वयले, तातूंत भितर पुरूश आसतले, महिला आसतले, टिचर्स आसतले, गव्हर्मेंटांतले कोणी म्हणजे जे नागरीक जो आसा ह्या गोंयचो ताका एक संदी आमी दिवपाचो प्रयत्न करता। सो आनी आमी अशें पळयलें की भुरग्यांच्या शिवाय नागरिकां भितरूय खूब हातूंत भितर वंदे मातरम आसूं किंवा देशा बद्दलचें आसूं, सो तांकां एक आमी त्या वर्सा एक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाचो प्रयत्न केला। सो तो एक ताका आमी आनी एक आमी कॅटेगरी दवरली। अशें दोन 3 कॅटेगरी आसतले। 14 ऑगस्ट सकाळी 9 ते सांजचे 6 वरांपर्यंत राजीव गांधी कला मंदिरान हो पूर्ण कार्यक्रम आसतलो। 3 कडेन एट ए टायम कार्यक्रम चलतलो। ते सकाळी फुडें 9 सुमार जातले आनी त्या इनॉग्रल फंक्शनाक आसता ते गुरुदास पिळणकर, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आनी जी क्लोजिंग सेरेमनी आसा ती आमचे आदरणीय मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडेजी सर आसतले। हो प्रोग्राम ते आसा 6 सुमार क्लोजिंग सेरेमनी जातले।